आज म्हाका खूब आनंद दिसता की आमचे झेडपी रंगनाथ कलशावकर ह्या सरान आज आपल्या फुल झेडपीच्या फंडांतल्यान ही पाथवे आसा जी शाळेश्वर देवळा कडल्यान समीर शेट्टीच्या घरा कडल्यान चौपाटी पर्यंत ही पाथवे पयलींचे चेकोस टायल्स काडून आता तेचेर परत व्यवस्थित सगळें काम करून सोलिंग करून तेचेर पेवर्स बसोवपाची ही योजना केल्लेली आसा आनी आज पासून हे काम सुरू जातले। तांकां खूब खूब अशी कामां करपाची शाळेश्वरा कडेन मी प्रार्थना करता की ताका आशिर्वाद मेळपाचो। हे जवळ जवळ 4 ते 5 लाखाचें काम आसा आनी एका वाड्या खातीर इतकी फंड हो दिवप हे खरंच आमचें भाग्य आसा। आमच्या ह्या गावात झेडपी माननीय रंगनाथ कलशावकर जाल्या उपरांत त्यांच्या मतदारसंघात जायती कामां जाल्लेली आसा। आमी पळयलेले आमी म्हाका दिसता कमीत कमी 10 तेंच्या उद्घाटनाक मी आसाय। मागीर पॉलिटिकल आमचे कडेन कांय बॅकग्रावंड ना तरी पण तेंच्यांनी म्हाका ज्यावेळी असले कार्यक्रम जातात वाड्यार तेंच्यांनी आपूण हाडून ह्या कार्यक्रमाक बरोबर रावपाची विनंती केलेली आसा। आमी सदैव तेंच्या पाठीशी आसा आणि तुमकां सगळ्यांक अशें उपस्थित आसात आणि गावातल्या सगळ्या लोकांक म्हाजो प्रणाम। आज ह्या शशिकांत शेट्टी हाऊस टू राष्ट्रीय देवस्थानाचे आमचे रिप्लेसमेंट ऑफ चेकर्स टू पेवर्स ह्या फाउंडेशन स्टोनाक हांगा उपस्थित असलेले आमचे पंच मेंबर ह्या वाड्याचे आदरणीय बापू लोकेश शेट्टी तसेच आमचे जवळचे मित्र तसेच 9 नंबर पंच मेंबर उमेश चारी तसेच ह्या देवस्थानाचे पदाधिकारी तसेच माझे मित्र डॉक्टर श्याम शेट्टी सर तसेच हांगा उपस्थित असलेले आमचे ग्रामस्थ आमचो डायनॅमिक कॉन्ट्रॅक्टर बापूस्तान ज्याच्या हेतूंतल्यान हे काम आता आमचे अस्तित्वान येतले म्हणटा तशें आनी हांगा उपस्थित असलेले ग्रामस्थ खरेंच उमेद दिसता की आमचे कामां एक सोडून दुसरे सोडून तिसरे अशें जायत आसा आणि हे जाताना आमकां न्हू त्या ऑफिसाचो जो चीफ एक्झिक्युटीव ऑफिसर आसता तेचे आणि जेई हे दोगूय जाण आमकां सहकार्य केल्या उपरांत आमचे फायली अपडेट जातात आणि तेचे उपरांत आमची ही कामां स्टार्ट जातात। हांव सगळ्यांत पयलीं तांकां हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंचे शिवाय आमी ह्या लोकां मदीं रावपाक आमकां शक्य नासलें। आयज जे कितें करतात पळय ते तेंचो आदर्श घेवन किंवा त्यांच्या कॉपरेशनान आमची ही कामां जातात। आयज खुबशीं कामां आमची जाल्यात क्रेमोटेरियमांत आमी हरमला बी आतां करपाचे हाचे आमचे योजना आसात। हांगासरले म्हणटून क्रेमोटेरियम RDA मार्फत जाली। हे आमचे जे वांगडी पंच मेंबर आसात ते खूप आसुसलेले आसात डेव्हलपमेंट कामां तेंचे जे कॉपरेशन मेळटा न्हू तेच्याच हेतूंतल्यान आमी पंचायतीचे NOC म्हणा किंवा पंचायतीची रेग्युलेशनां घेवन आमकां फुडें वचपाक बरें पडटा आणि तेंचे वेळोवेळी जे सहकार्य लाभता तेकाच लागून आमी ही कामां करपाक खंय तरी आमकां शक्य जाता। तेंचे रिक्वायरमेंट येवप हें तितलेंच इम्पॉर्टंट आसता। आमचें विजन आसाच कारण हो वार्ड जो आसा हो म्हाजो नेबरींग वॉर्ड आसा हे माझे दुसरे घर अशें म्हणटा हांव आणि त्या वाड्याचेर काम करपाक म्हाका खंयच कमी अशें दिसना किंवा खंयच हांव तेका भेदभाव करून वचना। जितले आमच्या वाड्यान करूंक मेळना तितले हांव म्हणटा की ह्या वाड्यान जावचें आणि हांगासर NOC बरें कांय प्रॉब्लम आसना। सगळ्यांचे देवस्थानाचे म्हाजे बरोबर आसात ते आमकां काम करपाक सहकार्य करतात आणि तेंच्या मुळेच हे शक्य जालां। आमी फक्त आमचे फॉलोअप करपाचें काम आणि काम टेंडर करून हाडपाची कामां आमी करतात आणि ती इम्प्लिमेंट करपाचें तेंचे सहकार्य सगळ्यांचे आसता म्हणून हे शक्य जाता। हांव तांकां खरेंच मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी वेळोवेळी जी कामां तेंच्यांनी दिल्ली आसात ती बरे तरेन पूर्ण करूनय घेवपाची जबाबदारी ते घेतात। ते सहकार्य मोलादीक आसता। अशी आमची खुबशीं कामां आतां अपकमींग आसात जातात आणि आता फुडलीं कामां आमची ह्या डिसेंबर मेरेन आमची ड्यू जाता टर्म तेचे पयलीं म्हाजी करपाचो शक्य ती खटपट आसतली आणि ते करतलो। आज आम्ही शाळेश्वर टेम्पलात एक आसा जी आम्ही इनॉग्रेशन केला फुटपाथ आसा फ्रॉम शशिकांत शेट्टी हाऊस टू राष्ट्रोई टेम्पल हे जे वर्क आसा ते 3,97,000 अशें आसा। हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या रंगनाथ भाई कलशावकराक की त्यांनी आमकां हे जे काम म्हणजे भरपूर वर्सां जाल्ली हेची दुर्दशा जाल्ली जे चवथीक बीन सगळे जे भाविक येताले तांकां चिखलासून वयचें पडटालें। आमी तशेंच पळयलां की जेन्ना चौपाटी गणेश उत्सवाक भाविक येताले ती फुटपाथीचो जो आमचो प्रॉब्लम सॉल्व आसलो तो रंगनाथ भाई कलशावकरान आपल्याच फंडासून केल्लो आसा। तशेंच जे आमी रघुन शेट्टी कडेन जे गटाराचे वर्क पळयतात जे आमकां ड्रेनेज जी जाय आसली आमकां काल आमी जो पावसाचो हाहाकार पळयलो त्या ड्रेनेजा खातीर आमकां जे उदक आमचे सकयल येताले ते
सारके नाल्याक मेळ्ळे. सो हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक एक दूरदृश्टी धरून जे काम करता. तशेंच हरिजन वाड्यार आमच्या हरिजन खातीर जो ब्लॅक टेपिंग रोड, काळापा कडेन फुटपाथ, तशी भरपूर कामां म्हाका दिसता ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग कामां जाल्लेली आसा. आमी तरी आमच्या 35 इयर्स म्हाका जाल्या हांवें पळयलां की आजून खंयच्याच झेडपीन आमकां सादी खुर्ची नाल्यार आनीक कितें दिवंक नासलें. पण रंगनाथ भाई कल्चरघरान जाय थंय खुर्चे म्हणा, सावंड सिस्टम म्हणा, CCTV कॅमेरा म्हणा, आतां नवीन तेंच्यांनी सोलार लायट पॅनल इन्स्टॉलेशनाचे सगळ्या देवळांनी सर्वे करून ते बेगींतले बेगीन जाता. म्हाका दिसता आतां आमचो खंय तरी गांव डिजिटलायझेशनाक वयता. हे आमकां आमच्या ZP श्री रंगनाथ भाई कल्चरघरान दाखोवन दिला. हांव ह्या वाठाराचो पंच म्हणून हांव तेंचे थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांगा सगळे इनॉग्रेशनाक जमलेले आमचे माजी पंच आसात, तेणी कुस्तार तेची आमी कामां पळयलेली आहा की तेणी बऱ्यापैकी कामां केल्लेली आसा. हालींच आमच्या न्हावी समाजाची जी स्टेज आसा ती तेंच्यात बरें काम दाखयलां. हांव तेच्या कडेन मागता की हेचें अशें काम बरें जावनी, ज्या खातीर आमकां एक फुडलीं 20-30 वर्सां आमची जी फुटपाथ आमी म्हणजे जो आपलो फंड यूज करता आमचो ZP, ते बऱ्या खातीर जालो असो तेकाय दिसतलें. आनी तुमी ह्या इनॉग्रेशनाक आयल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे धन्यवाद मागता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.